जेजू क्रिस्त तेही मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, गांवार एक खबर जाली गाय सोरून व्हरतात म्हणून. इतली व्हडली खबर जाली की एका भटागेर गाय आसली. ताका बेन दिसलें ताच्या लागीं आसली बरी दुदाची गाय, एकच गाय. कितें करचें म्हूण कळोंक ना ताका. सोर आयल्यार कितें करचें. दिसाक म्हणी ओडना. रातीक हांव न्हिदून आसल्या वेळार गोट्यांत येवन तो गाय व्हरून वचत जाल्यार हांवें कितें करयेत. देखून ताणें एक आलोचन केली. तो बुदवंत मनीस आंगडे वचून एक कांपीण हाडून आयलो आनी ताच्या गोमट्याक बांदली. तो वाडपर्यंत ताका न्हीद येनातली. आतां रातीक इल्ली न्हीद पडोवंक सुरू जाली. ओडना. खंयी कोणी गोट्याक सोर आयलो जाल्यार गायक सोडून वरीत जाल्यार आवाज आयकता. हांव ओडटा. तो न्हिदलो. त्या राती सोर आयलो ताच्या गोट्याक आनी गायक सोडयचे जाल्यार आवाज जालो म्हणून थोडे तरणाटे खंय आसले तांकां कळ्ळें सोर आयला म्हणून. आतां कितें करचें म्हणटाना एकलो सोर आनी एकल्याक म्हणलो, एक काम कर, एक कांपीण काणगे तूं इशीन धांव, हांव गाय काणगेन इशीन वता. तरणाटे धांवले. खंय धांवले? कांपीण खंय आलतें आसा त्या कुशीन धांवले गायक धरूंक. मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कोण बुदवंत तूं? कोण बुदवंत? गरसो मनीस गी. त्या कांपिण्या फाटल्यान धांवले ते बुदवंत मनीस की मूर्ख मनीस? मूर्ख मनीस. करेक्ट. तुमकां कळटा तें. मूर्ख मनीस. आमी खंयच्या कुशीन धांवते आसा? आमी खंयच्या कुशीन धांवते आसा? गाय फाटल्यान न्हय. आमी धांवचें खंय सरसड आवाज जाता त्या कुशीन धांवते आसा. सरी एकले. हांवूय तशें थोडे फावटी. खंयच्या कुशीन चड आवाज जाता त्या कुशीन आमी धांवते आसा. आमकां कळीत ना तें. देखून आयचें वाचपाक आमकां उडास करतात. म्हणण्यांचें पुस्तक आनी एफेसकारां बरयल्ल्या पुस्तकांत सांग पावलो आमकां हर एकल्याक जागोर सांगता, मतीभ्रश्ट जायनाकात. म्हळ्यार सिंपल पिसो जायनाकात म्हणून ताणें बरें सांगलां. मतीभ्रश्ट जायना, मती प्रमाणे आगबार तूं. पिशे जायनाकात, मूर्ख जायनाकात. डोंट बी एन इडियट. आमकां इडियट म्हळ्यार तें लागता. म्हळ्यार तें आमकां समजता कितें. पिशे म्हळ्यार तितलें चड कांय जायना. यू इडियट म्हळ्यार म्हाका इडियट म्हळें. पळय मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी हर एकलीं कितलीं मूर्ख म्हणून आतां हांव सांगूंक गेल्यार ते व्हड मात कळटलें. तेदो म्हणसर हर एकलीं म्हणटलें हांव मूर्ख न्ही, हांव बुदवंत मनीस. कित्याक सकट म्हाका म्हणटात. पूण जाय की आमी कितलीं मूर्ख म्हणून कळायचें जाल्यार आमी थोडो वेळ नियाळ करायचें बसून. कितें सांगता म्हणण्यांचें पुस्तक? मूर्खपण सांडा आनी तुमी जियेतेलात. मूर्खपण सांडा आनी तुमी जियेतेलात. एफेसकारां बरोवन सांग पावलो म्हणटा, तुमी बोधनांतले बरें चलचें न्हय. तुमकां बोधूच ना म्हणून कोणें सांगचें न्ही. बोधनांतले बरें चलचें न्ही. तुमी मतीभ्रश्ट बरें करचेंय न्ही. आमच्या पुर्वजान आदाम आनी एवेन कितें केल्लें तेंच आमी करते आसा. कितें केलें तांणी? देवान कितें सांगलें? एकच एक थाके दिल्ली. हे सगळें गार्डन, हे सगळो एदेनाची भागी कितें आसा हें सगळें तुमचें. हातूं कितें आसा हर एक तुमचेंच, तुमच्या खातीर दिलां. पूण थंय मदेगाद एक रूख आसा. तो एक तुमकां नाका, गरज ना तो. त्या विशयान चिंतूंक वचनाकात. ताणें कितें केलें? सगळें सोडलें. तो एक रूख कितें आसा पळयचेच. तुमी कोणा लागीं एक कांय सांगनाका म्हूण सांगून पळया. तें फाल्यां सकाळीं BBC येता. सांगून पळया. कोणा सांगनाका. तें सगळ्यांक कळटा. कोणाक वचून सांग म्हणलें कोणा सांगनात. अशेंच जालें येवेच्यानी आदमच्या त्या जिवितांत. देवान सांगलें त्या एक रुखाचें सोड न्हू, बाकीचें सगळें तुमचेंच. असो अर्थ कितें?
पहिल्या अध्यायात उत्पत्तीच्या पहिल्या अध्यायात कितें सांगलां देवान मनशाक ताच्याच सारक्याचो आनी सुरूपायचो जावन रचलो म्हण बरयलां. सैतान तिसऱ्या अध्यायात तो येवन कितें सांगता, तुमी हें फळ केल्यार देवा सारकीं जातलीं. आनी सोमा आयकूंक ना. पहिल्या अध्यायात ताणें देवान सांगलें, हांवें तुमकां म्हज्याच सारक्याचे आनी सुरूपायचे दोळ सरसून जाल्यात. हे बेका आयकूंक ना. हे कितें चिंता, हें केल्यार हांव जाता ना. देवान ऑलरेडी तुका रचलां तशें. देवान सगळें तुका गरजेचें कितें आसा सगळें अरेंजमेंट केलां मोगाच्या भावान भयणी. आतां आमकां येवेक न्ही, तुका आनी आमकां हर एकल्याक देवान जें कितें तुज्या आत्म्याक गरजेचें सगळें तुका दिलां. आमचे दोळे खंय आसात, खंयचे आमचे कडेन ना गी म्हणून त्या विशयान मात्र आमी चिंते आसा. देखून आयचे वाचपा आमकां सांगतात, मुर्खा बरें करनाकात, मतिभ्रश्ट जाल्ले बरें करनाकात, बोधनातले बरें करनाकात. आमी फिलॉसॉफी शिकतना आज तुमच्या लागीं इल्ली फिलॉसॉफी तुमकां सांगता. म्हटल्यार कांय ना, विशेश कांय ना, सिंपल. 2 शब्द आसात, एक एसेन्शियल आनी एक एक्सिडेंटल म्हणून. इंग्लिशेंतल्यान की हांव सांगता सुलभ तें. एसेन्शियल म्हळ्यार तूं मनीस जावंक तुज्या लागीं कितें गरजेचें जाय तें आसजेच, तें ना जाल्यार तुका मनीस म्हणनात. कितें तें? तूं मनीस म्हूण तुका सांगचें जाल्यार तुज्या लागीं तें आसजेच. जीव आसाचे न्ही, मनशा पण मागीर मनीस जीव आसाचे न्ही, प्राण, जीव, आत्मो ना जाल्यार, तुज्या लागीं आत्मो ना जाल्यार तो मेल्या उपरांत कितें म्हणटात, ताचें बोडें केदळां काडूंक, मोर्रां केदळां काडूंक. तुका नांवूय सांगनात, तुजें नांवूय सांगनात. म्हळ्यार येदो कितें चिंतताले, म्हजें नांव व्हडलें नांवूय कोणाक नाका तुजें. पयलें एसेन्शियल गरजेचें कितें आसा तें आसजेच जाल्लें. दुसरें एक्सिडेंटल म्हळ्यार तें नातल्यार जाता, तें जायचेंच म्हणना. कितें तें? एग्जाम्पल, तुजी कात गोरी की काळी, सगळ्यांक गोरीत कात आसाचें म्हणना, काळी आसल्यार मनीस वाचता. मनशाक एक पांय ना जाल्यार तो वाचता, दॅट इज गरज. ना जाल्यार जाता, एक किडनी ना जाल्यार जाता, वाचता मनीस. तुजी हुशारकाय, तुजो कल्लर, तूं कसो आसाय, लांब आसाय, मटवो आसाय, तें फरक पडना. मनशाक जियेवेत कितलेशे जाण दोनूय पांय नासतना जियेले आसा. चिंतया, तुज्या पांयाक एक कांटो धोपलो, बोटाक कांटो धोपलो, तो सोडलें कांय जायना, कांटो येदोसो कालें करीत. तो येदोसो कांटो सेप्टीक जालो. दाक्तेर अशें गेलोय, दाक्तेर म्हणलो तें बोट कातरचें बरें म्हणून. एक बोट न्हय, व्हडना, बाकीचीं 4 आसात कातरली. थोड्या दिसांनी बाकीच्या बोटांय कुसोंक सुरू जालें. आतां परतून दाक्तेरा लागीं गेलोय, दाक्तेर लागीं म्हळें म्हजी बोटां कुसती आसात. तो म्हणालो ती बोटां कातरचीं बरीं, नाजाल्यार तो सगळो पांय वचत. व्हडना पांय म्हणी आसता न्ही, बोटां कातरूंक सुरू केली, 5 बोटां कातरलीं. मागीर कुसोंक सुरू जालो, अर्दो पांय कातरलो. पळय मोगाच्या भोवन, हें पळय एक्सिडेंटल, हें नातल्यार जाता. गरजेचें कितें? तुजो आत्मो. देखून आमकां सांगलां, मुर्खा बरी जायनाकात म्हणून. बेश्टें न्ही, तुमी मुर्खा बरी जायनाकात. कित्याक मूर्ख आमी? कित्याक म्हळ्यार खंयचें एक्सिडेंटल गरजेचें न्हय, तें आमकां मस्त गरज म्हण दिसता. खंयचें गरजेचें आसा तें आमी विसरून वता. पळय आमी आमच्या जिवितांत आमी कशें मुर्खपण आदारता. जायते फावटी आमी चिंतता, खंयसर कांपीण आलयता तर त्या कुशीन दावचें म्हणून. भुरग्यांक ट्युशनाची गरज आसा. आमकां त्या भुरग्यांच्या हुशारकायेचेर बरो वचना. तुमी हांगा इतलीं जाणां आहात, कितलीं जाणां ट्युशनाक गेल्यात? समना ते जिवितांत समात न्ही. हांव शिकतना सयत ट्युशन म्हणलें नातलें. कोण हुशार भुरगीं आसा तांणी, कोण इल्लेशीं डल्ला आसा तांकां शिकयचें बसून. त्या वेळार ट्युशन म्हळ्यार कोणाक, कोण तितलें सुलभायन समजना तांकां, इल्लीशीं दाड्डी आसा तांकां ट्युशन समाल्ल्यांक न्ही. सगळ्यांक ट्युशनाची गरज ना. पूण आमी कितें चिंता, सकट कांपीण हालयतात, आमी त्या कुशीन धांवता. म्हज्या भुरग्याक इंटेलिजन्स ना गे. तुमी ताका फाल्यां सकाळीं एक स्मार्टफोन हाडून दिया, एप्पलाचें.
ताका ट्युशन गरज ना ते शिकता बसून कोणी शिकयला ताका तकली आसा ताका आमकां तकली ना आमी कितें चिंता ताका शिकय ते शिकता सोडा ताका शिकता तें पळय हें आमचें मूर्खपण खंयचें गरजेचें तें सोडणं बाकीचें सगळें आमी करते आसा रीण काडून काजार जाते आसात काजार सोडया हांव पर एक फावटी पळयलें रीण काडून मोर्न केल्लें तो पिवंडो जावन आसलो ताणें सादारण सकडांक नाश केला ताच्या भोंवतणी आसल्यागेर सकडांगेर लढाई करता जाल्यार तो मरतना कोणी येवना ताका पळोवंक पूण ताचें मोर्न द बेस्ट बँड खंयचें आसा तें ताचे उपरांत बेस्ट पेट ताचे उपरांत ती मोर्चरी केल्या पळय आतां ते हें कितें म्हणटात पेट भितर दवरची अशी पुरची न्ही ताका पयशे दिवंक धर्मा जायना मागीर पळयतना ताची तूं म्हणटा इतलें करसालें खंय तो रीण काडलें तो जिवंत आसतना बाबा तो कोणाक नाका आहलो कित्याक म्हळ्यार तूं तितलो पिवंडो सगळ्यांक उपाद्र केल्यात पूण आतां रीण काडलें हें गरजेचें न्हय आसलें त्याच पयशांनी ताणें बरें जीव येत आसलें गरजेचें न्हय आसलें आमी पळयता कश्ट काडूं नाका आजकाल तुमी पळयतात कश्ट काडूं नाका इजी मनी घडयेन जाय जे ऑनलायन गेम्स कितले जाण आसात कितले जाण तरणाटे जाय तुमकां ऑनलायन गेम्स कश्ट काडूं नाका म्हळ्यार इजी पयशे मेळटा जाल्यार खंयचेंय जाता जिणेंत किक्क जाय कितें गरजेचें विकेंड पार्टीज जाय पळय तुमी चिंता तुमचीं भुरगीं पयस आसात आवयन सदां एक कॉल करचें बरें स्पेशली सॅटर्डेज शनवार जाताना खंय आत गे म्हणून जिणेंत किक्क ना विकेंड पार्टी जायचेच नाजाल्यार कितें गे सुकलें बरें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देखून मण्यांचें पुस्तक आमकां सांगता तुमी खंयच्या फाटल्यान धांवतें आसा तें पळया तुमचें मूर्खपण कितलें आसा पळया कित्याक कुडींत ऊन रगत आसता पर्यंत हातपाय आमचे समाज चलतात पर्यंत आमची जीव बरी करून उलयता पर्यंत आमकां सक्कड कितें गरजेचें न्हय तें गरजेचें दिसता एक्सिडेंटल कितें आसा तें सगळें गरज म्हण दिसता पूण खंयच्या दिसा आमच्या कुडीक आर मारली जाल्यार आमची जीब हालना जाल्यार आमचे हात पाय छुरी वयर व्हरूंक जायनात म्हणल्या दिसा आमी ICUंत आसले वेळार त्या वेळार म्हणटा ओ माय गॉड हे देवा हांवें कितें केलें कितें गरजेचें आसलें हांवें सोडलें नातलें सगळें केलें हें आमचें व्हडलें मूर्खपण देखून एफेसकारांक बरोवन सांग पावल म्हणटा तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरेन करसूंक सार्थक करा आमी चिंता कितें म्हाका टायम आसा हांव आजून तरणाटो म्हाका कांय जायना म्हाका टायम आसा म्हाका वेळ आसा म्हाका अवकाश आसा कोणाक कितले अवकाश म्हूण कळीतच ना चिंता आमकां अवकाश आसा पूण खोटे दीस हे म्हणटा एफेसकारांक बरोवन सांग पावल खोटे दीस हे देखून मतिभ्रश्टा बरीची हे नाकात सोरो पियोन बेबदे जावचें सोडा सोरो पियेचें हांव म्हणना पिये नाकात पूण कितें म्हणटा सांग पावल आनी कडेन बरयलां तें तुमी सोदून काडा सांबावलान म्हळां भलायकेक इल्लो इल्लो बरो म्हणून सांबावलान सांगलां आतां तेंथ काणकें भोंव नाका सांबावलान सांगलां न्ही म्हणून ताणें हेंय सांगलां पियोन बेबदे जायनाकात कित्याक सगळें जिवीत पिड्ड्यार जातलें सगळें जिवीत तुजें तुज्या कुटुंबाचें सगळ्यांचें जिवीत पिड्ड्यार जातलें देखून तो कितें म्हणटा पियेया कितें पियेया पवित्र आत्म्याक पियेया पवित्र आत्म्याक ड्रिंक द होली स्पिरीट पवित्र आत्म्याक पियेया कित्याक तो खंयच्या वाटेन सांगता ती वाट बरी आसता तो तुमकां बुद्ध आतां बरी चलोवंक शिकयता आतां पवित्र आत्म्याक खंय धाडचो आमी खंय मेळटा तो खंय मेळटा पयशे दिल्यार मेळत गी भांगार दिल्यार मेळत गी वा ICUंत मेळत गी आस्पत्रेंत मेळत गी तो थंयसर मेळना पवित्र आत्मा आमकां हर एका दिसा हर एका घडये मेळटा देवाच्या उतरान देवाचें उतर आयकल्लें बरोबर देवाचें उतर तूं कितलें आयकताय तितलें चड पवित्र आत्मा तुमकां प्रेरण दिते आसता तितलें चड तुका खंयच्या वाटेन तुवें चलय जाय म्हूण सांगते आसता आमी खंयचीं कामां कितलीं कामां देवाचें उतर आयकून सुरू करता पळया सकाळीं उठून पेपर वाचून ते भविश्यवाणी एक वाचून जाल्यार येता आमी कितले जाण जाय तुमकां तें थोडें वर्क जाता म्हणटात तें तंत थोडें वर्क जाता फादर तुमकां गोत्तू ना पूण देवाचें उतर वर्क जाता म्हणून सांगचें हांवें आयकोन येदोळ देवान सांगलें एक उतर सांगलें आनी तें जालें उजवाड जालें उठ आनी चल तो मनीस उठलो
ते आमकां कन्विन्स जायना कित्याक आमच्या जिवितांत जावं न्ही. देखून मोगाच्या भावांनी भयणी देवाचें उतर खंयसर तें पडलें थंयसर फळ दिलें म्हणटा इजाया. तें बेश्टेंच निर्फळ जावचें ना, पाड जावन वयचें ना. तें कशें पावस पडले बरी, पावस पडल्या उपरांत तें कितें म्हण किरला जस. तुमी इंटरलॉक गेल्यात, इंटरलॉकाच्या भितर धांवनी कितें म्हण किरला आतां. पूण देवाचें उतर हांगासर म्हळां देवाचें उतर तूं आयकताय जाल्यार, देवाचें उतर तुजें कान जायत जाल्यार कितल्या मापान तुवें फळ दिवंक सकूंक नजो. देखून मोगाच्या भावान भयणी आयच्या वचपाचो सगळो सार इतलो आसूं. जर तूं देवाचें उतर खाताय तूं कडपार घर बांदताय. जर तूं देवाचें उतर खायनाय बाकीचें सक्कट खाताय, ताचीं उतरां, हाचीं उतरां, तांचीं उतरां, हांचीं उतरां, संवसाराचीं उतरां, मोटिवेशनल टॉक्स पुरा तें पुरा खाताय, तूं तुजें घर रेबेर बांदताय आनी एक दीस वारें आनी तें सगळें कोसळून पडटलें. देखून कोसळून पडच्या पयलीं आमी बदलून जावया. खंयसर कांपण हालता त्या कशें जावचें नाका. पवित्रता थंय या, पवित्रता आमकां घटायेन आनी बळान भरून दी.